नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. मुख्यमंत्री जायत जाल्यार माध्यम प्रश्नाचेर आपूण तडकाफडकी निर्णय घेवचो ना. डायोसेसन सोसायटीक वचपी ग्रांट्सांचेर सगळ्यांक विश्वासांत घेवनूच निर्णय जातलो असो बॉम्ब सुदीन ढवळीकारान हेडोनात घाला. मंगळारा ताची भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा बरोबर बसका आसा. तो कसिनो बंद करपाचे फावराद ना, मात आनीक कसिनो खंय नाकात. आपूण मुख्यमंत्री जातलो म्हूण ताका विश्वास दिसता, मात आनी कोणूय जालो जाल्यार खंय जाचेर एकूय FIR ना असो खंय आसचो. हांव एश्युरन्स दिता लोकांक, हांव जर फाल्यां मुख्यमंत्री जायत आनी मोगो पक्ष आनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक जर 21 सीट मेळ्ळे आसत आनी आमकां कोणीच जर त्रास केलो ना जाल्यार 101% सांगता, भाटकाराक आनंदी दवरून, मुणकाराक आनंदी दवरून हो प्रश्न हांव एका वर्सा भितर सुटावंक. जर मनोहर पर्रीकार परत आयले जाल्यार आनी ताणे चिंतपाक जाय, ह्या इतले मोठे पोस्टार आसून हांगा येवन परत ह्या घाणीत पडचें काय कितें तें ताणें चिंतपाक. फाल्यां जर तुमी मुख्यमंत्री जाले, ह्या दोन्ही विशयांचेर तुमची भुमिका कितें आसतली? कॅसिनोक आमी स्टॉप करूं शकना हे दिश्टीक, कारण तांकां आमी लायसन दिलां. गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आमी इतलेंच पळयतले की आमी कॅसिनो वाडचे ना. सो म्हाका दिसता 5 आसा आनी 6वें लायसन आसा आनी त्यो बरे कडेन खंय वचूंक मेळटा की ना हेचेर विचार करतले. जर सरकारान त्रास केलो, सरकाराचो रेव्हेन्यू बुडटलोच, पूण त्याच बरोबर सरकाराचेर ते केस घालूंक शकता. माध्यम प्रश्न हांवें सांगता तसं नाही आहे. ते आम्ही जी ग्रँट देतो इंग्लिश प्रायमरी स्कूलला ते बंद करायला त्यांनी प्रयत्न केला. ते पण आम्ही नाही, त्यांनी प्रयत्न केला. चालू उरतल्यो तुम्ही मुख्यमंत्री जातकीर काय तुम्ही बंद करपाचे हो विचार ग्रांट सुद्धा आम्ही इमिजिएट बंद करू शकते ना. आम्ही सुद्धा ते केले जाल्यार सुद्धा टप्प्याटप्प्यान तांकां विश्वासाक घेऊन फुडलो विषय सॉर्ट आउट करतलो. असो आम्ही काढली जीप लायली ताळ्या हे खंय कोणूच करू शकना. जेन्ना मुख्यमंत्री म्हटल्या नंतर 2 गोष्टी आसा, त्याचेर FIR बी आसपाक जाय. कारण हेच्या पयलीं काँग्रेसीन आतां FIR खूब लोकांचेर आसा. स्वता काँग्रेसीन हेच्या पयलीं दयानंद नार्वेकाराक FIR आसा म्हणून मंत्रिमंडळांतल्यान काडिल्लो. उदात्त आसा, विजिनाचेर FIR आसा आनी कोणाचेर FIR आसा हांव नकळो, पूण खूब जाणांचेर FIR आसा. तांकां ह्या हातूंत इनवॉल्व जावपाक जायना अशें म्हाका दिसता. पयलीं आसूं ना, मागीर घालता जाल्यार गोश्ट वेगळी. मुख्यमंत्री जावन कोणी FIR आज मेरेन तुम्ही म्हणटात की 11 तारीख मेरेन तांची FIR आसपाक जायना. रिमेन जे पार्सेकारान ताज्या कॉन्स्टिट्युएंसीतल्या खलाबाच्या स्कुलाचेर घेतलो तसो हांव घेवचो ना. तडकाफडकी कांयच जावचें ना. कांयच जावचें ना आनी ते करूय शकचे ना, कोणूच करूं शकचे ना. लोकशाही भितर नंबर्स मॅटर. 21 आमी येवपाक जाय अशें म्हणटा. हांवें टिका केली, ताणें ताचेर प्रत्युत्तर दिलें म्हाका काडून. आतां आमी आसा लोकांचे हातूंत. सगळ्यात चड मतां पडिल्लो उमेदवार हो 11 तारखेक सुदीन ढवळीकर आसतलो. की 3000 मार्जीन लोक मेळटलेच. पियोळ विल बी ऑल्सो अ व्हेरी गुड मार्जीन. 101% पियोळान दीपक ढवळीकर मोठे मार्जीन घेवन गेले. पूण 101% दाबोळी हो म्हजो म्हणजे म्हाका सामको तो जाय म्हणून हांवें काम केलां. हय, सामकें प्रतिश्ठीत जाल्लो. प्रतिश्ठेचो सीट कसो जाल्लो. 100% बाराचेर 100% बाराचेर वता. आनी बाकीचे जे सीट आसा पळय ते 500 मतांनी हेवटेन तेवटेन जाले जाल्यार आमी बाराचेर वतले, नाजाल्यार आमी 21चेर वतले. पोस्टल मतदानाचे कोफुसांव घेवन गोंयचे काँग्रेसीचे शिष्टमंडळ केंद्रीय वेंचणूक आयोगाक दिल्ली मेळ्ळें. गिरीश चोडणकारान AICC वतीन गोंयचे पोस्टल बॅलेटाचें प्रकरण आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या कानार घालां. पोस्टल बॅलेटाक दिल्लो वेळ, दबावाची प्रकरणां, त्या भायर मिलिटरी वोटिंगाचें प्रकरण काँग्रेसीन आयोगा मेरेन व्हेलां. इतले मजगतीं नावेली आर्मी मॅनाचें गोंयचे पोस्टल मतदानाचें प्रकरण हायकोर्टांत पावलां. पयलो मुद्दो आशिल्लो तो पोस्टल बॅलेट वोटिंगाचो. ह्या हेजेर ज्या तरेन फ्री अँड फेअर इलेक्शन जावपाक जाय ते पोस्टल बॅलेटाक जावना. गव्हर्मेंट सर्वंटां भितर एक भंय निर्माण आसा की आपले कोणाक वोटिंग करता ते कळटलें. सो हो मुद्दो आमी रेज केलो, कारण त्यांचो सिरियल नंबर लीक जाल्लो. जे मार्क रोल आशिल्ले ते मार्क रोल फक्त BJPकूच अवेलेबल जाल्ले.
आनी ते फॅसिलिटेशन सेंटर करून ते ट्रेनिंग टायमार जावपाक जाय आशिल्लें, तें जावनाशिल्लें. सो हो बेसिकली आमचो मुद्दो आमी रेज केलो की हें वोटींग जें जालां तें कट जावपाक जाय, स्क्रॅप जावपाक जाय आनी फ्रेश एक दिसाचें वोटींग जावपाक जाय. जाल्यारूच ते फ्री अँड फेअर इलेक्शन जातलें आनी ते सारकें न्यूट्रल हें जातलें. कारण बीजेपी कडेन मार्क रूल आशिल्ले, बीजेपीच्या लोकां कडेन सिरियल नंबर आशिल्ले आनी त्या खातीर हें फ्री अँड फेअर इलेक्शन जावपाक शकना. आर्मी वोटर्स एनरोलमेंट, कारण आर्मी वोटर्स एनरोलमेंट हे सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स आनी इलेक्शन कमिशनाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे हें जाल्लें ना. कारण जो आर्मी वोटर आसा तेजे पयलीं चॅक करपाक पडटा की तेजे नेटिव्ह प्लेसार, तो जेजो गांव आसा थंय तेगेलें वोटींग आसा काय ना, आनी तें ना जाल्यार तेजे कडल्यान सर्टिफिकेट घेवपाक पडटा तेजें थंय रजिस्ट्रेशन ना म्हणून. हें प्रोसिजर फॉलो केल्लो ना. अकस्मात 600-700 लोक येतात आनी एनरोल जातात, हें जावपाक शकना खंयच्या नॉर्मल परिस्थितीन. सो दुसरें जे कॅन्डिडेट आशिल्ले ते कॅन्डिडेटाकूय खबर ना एनरोलमेंट, लास्टाक निमाण्या वेळार ती लिस्ट एड जाला. आनी आमचे जे कॅन्डिडेट आशिल्ले बाकी सगळ्या पक्षांचे, त्या खंयच्याच कॅन्डिडेटाक तांकां वचपून मेळपाक दिलें ना. सो तेन्ना हें फ्री अँड फेअर इलेक्शन जावपाक शकना. तेन्ना जंय आर्मी वोटर्स रजिस्टर जाल्यात थंय रिपोल करचे आनी सगळे कॅन्डिडेटांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची तेंचे कडेन वाचावाच करपाक. इलेक्शन कमिशनान ताच्या ऑफिसरांनी आमकां पेशंटली आयकून घेतले, आमकां काउंटर प्रश्न विचारले, क्लॅरिफिकेशन मागले. लिगल टीम आसा ताजे कडच्यान आमी जे इश्यू रेज केलेले ताज्या बद्दल क्लॅरिफिकेशन मागले आनी आमकां आश्वस्त केले की जे इश्यू आमी तांच्या मुखार उजपयल्या ते खरेखर रेलिवंट इश्यू आसा आनी हे इश्यूचेर इलेक्शन कमिशनाक सुद्दां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, एक लॅप्सीस जाले ते करेक्ट करपा खातीर. इतले मजगती 600 आर्मी मॅनाचे गोयचे पोस्टल मतदानचे प्रकरण हायकोर्टान पावला. याचिकादारांनी फेर मतदान मागला. त्याच प्रमाण बनावट मतदारांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान काडची म्हूण तांची मागणी. वेंचणूक आयोगान जाप दिवपाक टायम मागला. हायकोर्टान फुडली सुनावणी बुधवारा 8 मार्चाक दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा संघ प्रांताचे निमणे विसर्जन जालें. सुभाष वेलिंगकार आनी बाकीच्या पदाधिकाऱ्यांनी हो निर्णय घेतलो. कोकण प्रांतापासून वेगळो गोवा प्रांत करप ही वेंचणुके वेळार केल्ली तात्पुरती व्यवस्था आशिल्ली. स्वयंसेवकांक ह्या विसर्जनाचेर विश्वासात घेतल्यात. आपूण सदांच भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आनी गोवा सुरक्षा मंचाच्या फाटल्यान उबो आसतलों म्हूण वेलिंगकार उलयलो. गोवा प्रांत संघ सोमारसावन विसर्जीत जालो. बीजेपी सरकारान इंग्लीश मुळाव्या शाळांचे अनुदान बंद केले ना म्हूण गोंयचो RSSचो प्रांत इतिहासात पयलेच फावट वेगळो जालो. सुभाष वेलिंगकाराच्या फुडारपणात बीजेपीक बुद्ध शिकोवंक संघाच्या कोकण प्रांतांतल्यान भायर सरून स्वयंसेवकांनी नवो प्रांत केल्लो. आतां वेंचणूक जाली आनी तो विसर्जीत केला. सामूहिक नेतृत्व जेन्ना आसता त्या वेळाचेर अशा प्रकारच्यो एक्झरसायसीस करच्यो पडटा. प्रत्येक लेवलचेर, ग्राम लेवलचेर करच्यो पडटा, तालुका लेवलचेर करच्यो पडटा, मंडल लेवलचेर करच्यो पडटा, डिस्ट्रिक्ट लेवलचेर करच्यो पडटा आनी स्टेट लेवलचेर करच्यो पडटा. ती प्रक्रिया आमी 8 फेब्रुवारीक सुरू केली. 8, 12, 16, 18, 22 अश्यो मिटिंग्यो जाल्यो आनी काल पर्यंत आमच्यो उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा अश्यो सिलेक्टेड कार्यकर्ते जे आसा, प्रमुख कार्यकर्ते, तांच्यो बैठको जाल्यो. सादारण दोनूय कडेन मेळून एक 150 कार्यकर्ते मडगांव आनी हांगा अशें धरून तांच्यो मिटिंग्यो जाल्यो. आनी एक ठरलें ताज्या प्रमाणे आमी जें पयलीं सगळ्यांक सांगिल्लें की आमी हो प्रांत संघ जो आसा तो विसर्जीत जातलो म्हणून, तशें आज हांव घोशणा करतां की सप्टेंबर 2015 भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनाक निर्विघ्नपणे कसलीच अडखळ न येता पाठिंबा दिवपा खातीर केवळ आपत धर्म म्हणून, म्हणजे संकट काळान जें कितें करचें पडटा तें नॉर्मल बिहेवियर नासता, ते एबनॉर्मलीच डील करचें पडटा अशा प्रकारची सिच्युएशन. त्यामुळे आपत धर्म म्हणून स्थापन करपाक आयिल्लो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोवा प्रांत जो आसा तो आज पासून अधिकृतपणान ऑफिशियली विसर्जीत करपाक येता. त्यामुळे तो विसर्जीत जालो अशें आमी सगळे जाण मानतात. माध्यम प्रश्नाचेर बीजेपी आड गोवा प्रांतान गोवा सुरक्षा मंच हो राजकीय पक्ष उबारून मगोक युती पक्ष म्हूण लागीं केलो. आतां वेंचणूक जाली. तात्पुरती व्यवस्था आशिल्ल्यान गोंय प्रांताचें विसर्जन केलां.
मात गोंयचो संघ सदांच भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आनी गोवा सुरक्षा मंचा फाटल्यान उबो आसतलो म्हूण वेलिंगकारान स्पश्ट केले. गोवा प्रांत एक घटक म्हणून जरी विसर्जीत जाल्लो असलो, एंटिटी म्हणून, जाल्यार सुद्दां आमी सगळे स्वयंसेवक जे आसा ताजे ते आनी सगळे कार्यकर्ते हांचो पूर्ण पाठिंबो भारतीय भाषा सुरक्षा मंच, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्यो मागण्यो आनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान जो निर्माण केला तो गोवा सुरक्षा मंच हांकां पूर्ण पाठिंबो शेवट पर्यंत हो हे स्वयंसेवक आनी कार्यकर्ते जे आसा तांचो आसतलो. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या जन आंदोलना खातीर ज्यो भाबासमोच्यो समित्यो स्थापन जाल्यो, ग्राम, प्रभाग, जिल्हा आनी राज्य केंद्रीय ह्या सगळ्या स्तरां वयल्यो तातूंत ज्यो रचना केल्यो म्हणजे समित्यो स्थापन केल्यो तातूंत संघ स्वयंसेवक आसा आनी पब्लिकूय आसा. ते सगळे संघ कार्यकर्ते आनी स्वयंसेवक जे आसा गोंयभरचे ते तांच्या मूळ जबाबदाऱ्यांचेरूच आसतले कार्यरत, म्हणजे भाबासमोच्या कमिट्यांचेर आशिल्ले. हो निर्णय खंय स्वयंसेवकांक विश्वासान घेवनच घेतला. गोंयचे स्वयंसेवक आतां जाय जाल्यार संघाच्या शाखांचेर वचूंक शकतात आनी तांणी वचचें म्हूण वेलिंगकारान गोवा प्रांताच्या वावुरपी स्वयंसेवकांक उलो मारलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार. एक ब्रेक.